नमस्कार, पोळ्या प्रुडंट खबरो. Headlines brought to you by MVR Homes, Beyond Luxury. मायनिंगाची चिन्हां नाशिल्ल्यान कंपन्यो एक एक करून कामगार कपातीचे फुडले पावल उखलूक सुरू. आनीक एके मोठे कंपनीचो नो वर्क नो पे, 300 कामगारांचेर संकट. लायटीचे खात्याचे बॅलन्स शीट हालूक सरकारूच जबाबदार. सरकारी खाती आस्थापनांनी 52 कोटीची बिलां अडकली. लाखभर फॉल्टी मिटरांचेर एव्हरेज बिलिंग. मीटर बसोवंक आनीक 48 कोटी. सेक्युरिटी गार्डाची गरज ना, केंद्राचेर प्रकरण शेकतले म्हूण तांणी सेक्युरिटी दिल्या. लेखक दामोदर मावजाची थ्रेट अलर्टाचेर जाप. आनी 2-3 ठराविक फुटबॉल क्लबाकूच सरकारी स्किमी दिवपाचेर गोवा फुटबॉल संघटनेक हरकत. सगळ्या क्लबांचो विचार करचो, शिष्टमंडळाची सरकारा मुखार फिर्याद. गोंयांत मायनिंग सुरू जावपाची चिन्हां नाशिल्ल्यान कंपन्यो एक एक करून कामगार कपातींचे फुडले पावल उखलूंक लागल्यो. आतां गोंयच्या आनीक एके मोठे मायनिंग कंपनीन 1 ऑगस्ट सावन नो वर्क नो पे जाहीर केला. मायनिंग नाशिल्ल्यान कामगारांक पगार दिवप खंय शक्य ना. कंपनीच्या रिट्रेचमेंट सेटलमेंटाक आव्हान दिल्ल्यान आतां नो वर्क नो पे. सध्या कश्टी आनी उपरांत पाळी मेळून सादारण 300 कामगारांचेर संकट. मार्च म्हयन्यांत गोंयचे अशेच एका मोठे मायनिंग कंपनीन कामगारांक कामार येवं नाकात म्हूण सांगिल्लें. आतां गोंयचे दुसऱ्या एका मोठे मायनिंग कंपनीन मायनिंग बंद आशिल्ल्यान पगार घालप शक्य ना म्हूण कामगारांक सांगलां. कंपनीन काडिल्ले नोटीसे प्रमाण सध्या खंय मायनी वेले पेरोलार आशिल्ल्या कामगारांक दिवंक कामूच ना. ताका लागून हे कंपनीन 1 ऑगस्ट सावन नेमा प्रमाण नो वर्क नो पे लागू करतले म्हूण कामगारांक सांगलां. कश्टी मायनी वेल्या 150 कामगारांचेर आतां पगार नासतना घरा बसपाची पाळी. उपरांत पाळयेच्या सुमार 125 कामगारांचेर गदा येवं येता. हे पयलीं कंपनीन कामगारांक रिट्रेचमेंटाची नोटीस धाडिल्ली. रिट्रेचमेंट भरपाय म्हूण प्रत्येकाक तांणी काम केलां ते प्रमाण वर्साक 15 दिसांचो पगार दिवपाचो सेटलमेंट नोटीशीत नमूद केल्लो. रिट्रेचमेंट सेटलमेंटाक कामगारांनी श्रम आयुक्ता मुखार आव्हान दिल्ल्यान आतां नो वर्क नो पे. सध्याक कश्टीचे 150 आनी उपरांत पाळयेच्या सुमार 125 कामगारांचेर पगार नासतना घरा बसपाची पाळी. आतां कंपनीचे हे नोटीशेक श्रम आयुक्ता कडेन आव्हान दिवपाची तयारी युनियन करता. नो वर्क नो पेची वेजीस नोटीस लायली. कारण ही नोटीस जी लायल्या ती कंपनीन पयलीं सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन एक एप्लिकेशन फायल केली की तांकां रिट्रेच करपाक परमिशन दिवचें. तेंचें एप्लिकेशन 17 जुलय ह्या म्हयन्याच्या 17 तारखेक सेंट्रल गव्हर्मेंटान रिजेक्ट केलें. आनी ते रिजेक्ट केला म्हणून त्या रागान तेंच्यांनी नो वर्क नो पे लायल्लो आसा. आतां कायद्यान खंयचेय कंपनी जर नो वर्क नो पे फक्त आमी स्ट्रायकर आसा जाल्यारच मेळटा दिवपाक. नो वर्क नो पे म्हणजे आम्ही काम करीना आमकां काम दिलें आमी करतले काम. पण ते रेग्युलर वर्कर आसले सगळे परमनंट रेग्युलर वर्कर. हय, रेग्युलर वर्कर आसतना विदाउट एनी नोटीस दिवंक शकना, बेकायदेशीर आसा. आनी ते 1 तारखेच्यान प्रपोज केल्ले आहा तेंच्यान 1 ऑगस्टाच्यान. तांकां पयलीं तेंच्यानी नोटीस दिली. नोटीस बी कांयच दिवंक खंयच्या कायद्याचेर तेंकां कायदे बी ताका कांयच लागना. म्हणजे ते बाय फोर्स केलें. अशें करपाचें की तुमी जाय तुमकां करा कायदे बी आमकां. कारण तेजें एप्लिकेशन रिजेक्ट केला म्हणजे राग अशें रिट्रेचमेंट करपाक मेळना. बट नो वर्क नो पे नोटीस लायली की वर्कर बोवाळ करता. आनी मागीर तुमी स्ट्रायकर आसा म्हणून तुमकां पगार ना. अशें कितें तरी करपाची हक्क आशिल्ली. पण आमचेर वर्कर पिसफूल आसात. आमच्या वर्करांनी कांय करूंक ना आनी कांय करचेंय ना. आमी कायदेशीर कोर्ट लेबर कमिशना कडेन मॅटर रेज करतले आनी मागीर थंयच्यान जें कितें डिस्कशन्स कितें जाता तें पळयतले क्लियर. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी. लायटीचे खात्याचे बॅलन्स शीट हालूक सरकारूच जबाबदार. वीज खात्याचे माहिती प्रमाण सरकारी खाती आनी सरकारी आस्थापनांनी सुमार 52 कोटीची लायटीची बिलां अडकल्यात. कितलो तेपूस जालो घरगुती आनी कमर्शियल मेळून लाखभर मीटर फॉल्टी आशिल्ले. आतां टेंडर काडून एजन्सी थारायल्या. पयलीं फॉल्टी मिटरांचेर येणावळ बुडली आनी आतां टेंडरा प्रमाण मीटर बदलूक 48 कोटी खर्च. सरकाराची खाती आनी आस्थापनांनीच लायटीच्या खात्याचे बॅलन्स शीट हालयला. कितलो तेपूस जालो बिलांच भरिल्ली नात. त्या भायर फॉल्टी मिटरांचो आंकडो लाखां मऱ्यांत पावलो. ते बदलपाक 51 कोटींचो परत खर्च. सरकाराचेच आंकडे पळयात कितें सांगता ते. बिलां फारीक जायनात. खात्याचे बॅलन्स शीट हाल्ला.
सरकाराची खाती आस्थापनाच लायटीची बिलां भरिनात. खाती आस्थापना कडेन 52 कोटींची बिलां अडकल्यात. 91,000 मीटर फॉल्टी एव्हरेज बिलिंग जातलें. घरगुती 15,000, कमर्शियल 76,000 मीटर फॉल्टी. 2 वेगवेगळ्या स्किमीं खाला मीटर बदलपाची मोहीम. 4 वेगवेगळ्या एजन्सी कडेन टेंडरां, कामांची अर्द दिली. मीटर बदलूंक सरकार मोडटलो 48 कोटी रुपया. खात्याक अजूनय 10 ते 12% पॉवर लॉस मेळटा. लायटीची चोरी मात 0.006% म्हूण खातें आंकडो दाखयता. घडये तोय मीटर डिफेक्टिव्ह. गोंयाक वीज पुरवण सगळी विकती. पॉवर भायल्या ग्रेडांतल्यान येता तितलीच. पॉवर टॅरिफूय वाडत आसा. पॉवर खरेदीवेलो खर्च आनी येणावळींतलो फरक भरून काडपाचे सरकाराचे यत्न फाळादीक जाता कशें दिसतात. 2015-16 वर्सा येणावळ 1,325 कोटी आनी खर्च 1,882 कोटी. 2016-17 वर्सा येणावळ 1,593 कोटी आनी खर्च 1,795 कोटी. 2017-18 वर्सा येणावळ 1,875 कोटी आनी खर्च 1,861 कोटी. खात्याक सध्या फूल टायम मंत्री ना. पांडुरंग मडकयकार दुयेंत पडून 1.5 म्हयनो जालो. 4 दिसां फाटीं खात्याचो कारभार स्वता मुख्यमंत्र्यान घेतला. खात्याचो मुखेली एक्सटेन्शनाचेर काम पळयता. 5,626 कामगारांची फौज आशिल्ल्या लायटीच्या खात्याचे प्रस्न मात जाग्यार पडनात. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.